इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. सेनाकेरिबाचें आक्रमण. चॅप्टर 32. विस्वाशीपणान हीं कामां केल्या उपरांत असिरियेचो राजा सेनाकेरीब जुडांत भितर सरलो आनी दुर्गांनी मजबूत केल्ल्या शारांक वेदो घाल्लो आनी तीं आपणाक जिखून घेवंक येवजिले. सेनाकेरीब जेरुजाल्याचेर आक्रमण करूंक येवजिता म्हूण जाणो जावन शारा भायर आसलेल्या झोरींचें उदक बंद करूंक हेजेकियान आपल्या odhikariयांची आनी झुजाऱ्यांची बूद घेतली आनी तांणी ताका आदार दिलो. सगल्यो झोरी तशेंच देसा मदल्यान व्हांवतलो व्हाळ बंद करूंक जायतो लोक एकठवलो. ताणें म्हणलें, असिरियेचे राजा हांगा येतोच इतलें उदक कित्याक तांकां मेळचें? हेजेकियान आपणाकूच मजबूत केलो आनी मोडलोलें दुरीग सारकें केलें. ताका गोपूर बांदलें, भायले वाटेन आनीक एक दुरीग बांदलें. दाविदाच्या शाराच्या किल्ल्याची रूंद उंच वोनत मजबूत केली आनी जायतीं हत्यारां आनी धाल तयार केले. झुजा खातीर porjê वयर ताणें odhikari nemle आनी शाराचे darvonteachê चौकेर apnna मुखार ताणें ektthaile आनी tanchea kallzak ह्या उतरांनी धीर घोटाय दिली. धीर घेयात आनी काळजीदार जायात. असिरियाच्या राजाक आनी ताचे बरोबर आसलेले उरपोंजीक भिवू नाकात, कित्याक तachê-von आमचे वाटेन ओदीक लोक आसा. ताका फकत मनशाचें बोल आसा, पूण आमकां आदार दिवंक आनी आमचे वाटेन झुजूंक आमकां सर्वेस्पोर आमचो देव आसा. जुडाच्या राजा हेजेकियाची उतरां लोकान आपल्या काळजार घेतलीं. सेनाकेरीबाच्यो देवाच्यो खेबाड्यो आनी ताची हार. हाचे उपरांत असिरियेचो राजा सेनाकेरीब आपली फौज घेवन लाकीशाक वेदो घाल्लो आनी आपल्या सेवकांक जेरुजाल्यांत जुडाच्या राजा हेजेकिया आनी जेरुजाल्यांत आसलेल्या सगळ्या जुडाच्या लोकांक असो म्हणून संदेश धाडलो. असिरियेचो राजा सेनाकेरीब अशें म्हणटा, कोणाचेर पातयेवन तुमी जेरुजाल्याच्या किल्ल्यांत रावतात? सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां असिरियाच्या राजाच्या हातांतलो सोडयतलो अशें सांगून हेजेकिया तुमकां फटोवन तुमी भुकेन आनी ताणेन मोरोशीं करिना न्हू? एकेच वेदी मुखार सरपट पडूंक आनी धूप जोळोवंक जुडाक आनी जेरुजाल्याक हुकूम दिल्लो आनी उंचले जागे तशेंच तांच्यो वेदी काडून उडयल्ल्यो तो हेजेकिया होच न्हय काय? दुसऱ्या देशाच्या लोकांक हांवें आनी म्हज्या पुर्वजांनी कितें केलां तें तुमी नकळत? आपले देश म्हज्या चपक्यांतले सोडूंक त्या देशांच्या राष्ट्रीक देवांक येस मेळ्ळा काय? म्हज्या पुर्वजांनी चुरो केल्ल्या त्या राष्ट्रांच्या खंयच्याय देवां लागीं आपले porjêक म्हज्या चपक्यांतली सोडूंक जावंक ना. म्हणटच तुमच्या देवाच्यान म्हज्या चपक्यांतली तुमकां सोडूंक जायत? हेजेकियान तुमकां फटोवंक न्हय म्हूण खोटे वाटेन व्हरूंक दिवं नाकात. ताचेर विस्वास धरिनाकात, कित्याक राष्ट्रांचे वो राज्याच्या खंयच्याच देवा लागीं आपले porjêक म्हज्या वो म्हज्या पुर्वजांच्या चपक्यांतली सोडूंक जावंक ना. तशेंच तुज्या देवाच्यान म्हज्या हातांतली तुमकां सुटका दिवंक जावचें ना. आनी ताच्या सेवकांनी सर्वेस्परा देवा आनी ताच्या सेवका हेजेकिया आड आनीकूय जायतें म्हणलें. हाचे भायर सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाच्यो खेबाड्यो करून आनी ताचे आड उलोवन ताणें अशें म्हणून चिटी बरयल्यो, हेरां देशांच्या राष्ट्रीक देवांच्यान आपले porjêक म्हज्या चपक्यांतली सोडूंक जावंक ना. तशेंच हेजेकियाच्या देवाच्यान आपले porjêक म्हज्या हातांतली सोडूंक जावची ना. दुर्गा भितर आसलेल्या जेरुजाल्याच्या लोकांक भेंकणावंक
आनी गोंडोलाक घालूंक तांणी जिडेरांचे भाशेन बोबाट केली आनी अशें शार जिखून घेवंक येवजिलें. मनशांनी केल्ल्या राष्ट्रांच्या देवा आड उलयताले तशें जेरुजाल्याच्या देवा आड ते उलोवंक लागले. हाका लागून हेजेकिया राजा आनी आमोजाच्या पुता इतिहास प्रवाद्यान मागणें केलें आनी स्वर्गाक आपलो ताळो उबारलो. आनी सर्वेस्परान एका दुताक धाडून असिरियाच्या राजाच्या मांडांत आसलेल्या बलिश्ट मनशांचो, फुडाऱ्यांचो आनी odhikariयांचो नाश केलो. म्हणटूच असिरियाचो राजा लोजेन आपल्या घरा परतलो आनी आपल्या देवाच्या घरा आयलो तेन्ना ताच्या खाशा पुतांनी तरसादीन ताका जिवेशी मारलो. अशें सर्वेस्परान हेजेकियाक आनी जेरुजाल्यांत रावतल्या सोमेस्तांक असिरियाच्या राजा सेनाकेरिबाच्या तशेंच हेर सोगट्यांच्या चोपक्यांतली निवाळणी आनी सगळ्या वाटांनी शांती दिली. जायत्या लोकांनी जेरुजाल्यांत सर्वेस्परा खातीर देणी हाडली आनी जुडाच्या राजा हेजेकिया खातीर मोलादीक दानां तेन्ना थावन सगळ्या राष्ट्रां मुखार ताका मान भोवमान मेळ्ळो. हेजेकियाचे राजवटकेची निमाणी वर्सां. ह्या दिसांनी हेजेकिया पिडेस्त जालो आनी मरणाचे तोरणेर पावलो. तेन्ना ताणें सर्वेस्पराक मागणें केलें. सर्वेस्परान ताचे कडेन उलोवन ताका एक खुणा दिली. आपणाक मेळ्ळो उपकार हेजेकियान बऱ्यान फारीक करूंक ना. तो गोरवान भरलो आनी आपणाचेर, जुडाचेर आनी जेरुजाल्याचेर खास तिवशी केली. पूण मागीर हेजेकियान आपलें गोर्व पयसावन खालती जालो आनी जेरुजाल्यांत रावतल्या सगळ्यांनी तशेंच केलें. हाका लागून हेजेकिया जिवो आसोसर सर्वेस्पराची खास तांचेर पडूंक ना. हेजेकियाक जायती गिरेस्तकाय तशेंच मान आसलो. ताणें रुपें, भांगार, माणकां, परमलाचे नग, मोतयां, सगळे तरेच्यो मोलादीक वस्तू दवरूंक तिजोरी बांदल्यो. तेच परी ओरव, सोरो आनी तेल दवरूंक ताणें कूड बांदले. गोरवांक आनी मेंढऱ्यांक दवरूंक ताणें गोठे बांदले. ताणें आपणा खातीर शारां बांदलीं आनी ताचे कडेन जायतीं गोरवां आनी मेंढरां आसलीं. कित्याक देवान ताका जायती गिरेस्तकाय दिली. हेजेकियान गिहोन झोरीचें उंचले वाटेन वेतोलें उदक पोंद केलें आनी दाविदाच्या शाराचे अस्तंते वाटेन व्हांवशें केलें. आपल्या हातांनी घेतलेल्या सगळ्या कामांनी तो येसस्वी जालो. अशें आसतांय देसांत घडलोल्या अजापां विशीं चवकशी करूंक बाबिलोनियेच्या odhikariयांनी प्रतिनिधी धाडले. तेन्ना हेजेकियाच्या काळीज मनाची तपासणी करूंक सर्वेस्परान ताका सोडून दिलो. हेजेकियाचो उरलेलो इतिहास आनी विस्वाशी मोगाचीं ताचीं कर्तुबां आमोजाच्या पुता इजायासाच्या दर्शनांत बरयलेलीं आसात. उपरांत हेजेकिया मेलो आनी दाविदाच्या पुतांचे वयले समाधींत वयल्या भागांत ताका पुरलो. तो मेलो तेन्ना सगळ्या जुडांत आनी जेरुजाल्यांत रावपी लोकांनी ताका श्रद्धांजली ओंपली. ताचो पूत मनासे ताचे फाटल्यान सदरेर चडलो. देवाचें उतर हें